Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जीएमसीत कितले रिफॉर्म्स हाडले तरी खंयच्या ना खंयच्या कारणा खातीर जीएमसी वादात सापडटाच। जीएमसीत जितली बरी मेडिकल सर्व्हिस तितलीच नितळसाणूय आसपाक जाय। मात जीएमसी आनी जीएमसीच्या सरभोंवतणच्या वाठारात नजर मारल्यार सगळे एक्सपोज। आता हेच पळयात। आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली की जीएमसीच्या फाटल्यान जीएमसीची जी गार्बेज तयार जाता, जीएमसीचे मेडिकल वेस्ट म्हणा, जीएमसीचे कॅन्टीनाचे वेस्ट म्हणा, जे सिरींज यूज जाता, जो बॉटल्स यूज जाता इंजेक्शनाच्यो, हे सगळे प्रकारची गार्बेज जीएमसीच्या फाटल्यान खंय तरी जळयता म्हणून। आणि हो एके दिसाचो प्रकार न्हू। आमी आमकां फोन केलो, खरेंच ही गार्बेज प्लास्टीक धरून सगळे प्रकारची गार्बेज इवन प्लास्टर घातलेले आसता पेशंटाक ते सुद्दां आमकां ओपनली हाडून जळयता। तेजो धुवरो वयता तो आमकां दिसता। आमी वयर रावन पळयलें तेन्ना धुवर आमकां वयर दिसलेलो कॉलेजी वटेन, मेडिकल कॉलेजी वटेन। आणि हो प्रकार एवरीडे जाता हांगा। तेजे आमी तुमकां पुराय जीएमसीच्या वाठारांत भोंवून दाखयतले अशी खंय खंय गार्बेज तेंच्यांनी डंप केला आनी खंय खंय जळप चालू आहा। ह्या कोयरात कितें कितें आसा तें पळयात। पेशंटाचे प्लास्टर, पेशंटाक वापरिल्लो कॉटन, डिस्पोजेबल सिरींज, वखदांच्यो आनी इंजेक्शनाच्यो कवचेच्यो बाटल्यो, बाकीचे मेडिकल वेस्ट, प्लास्टीक, सोडेक्सो पेशंटाक जेवण दिता त्यो डिस्पोजेबल प्लेटी, बारीकसाणी सोदल्यार मेडिकल वेस्टात पेशंटांच्या अवयवाचे कुडकेय दिसतले। आता हो गार्बेजचो ढीग पळयात। कुशिकूच सोडेक्सोचे किचन, ह्यो सगळ्यो डिस्पोजेबल प्लेटी आनी तरेतरेची गार्बेज कितले म्हयनेच जाले अशी पडून आसता। ढीग वाडटा तसो ह्या कोयराक ते इल्लो इल्लो करून असो हे सुवातीर उजो घालतात। होच गोंयचे शिखर इस्पितळ जीएमसीचो कोयर ट्रिटमेंट करपाचो स्टँडर्ड सायंटिफीक प्रोसिजर। आता पळयात उजो लागल्यार उपरांत धुवर खंय खंय मेरेन पातळटा तो। आता पयलीं आमी जे सकयल तुमकां विजुअल दाखयले जळयता ते ह्याच्यात सकयल, आनी तो धुवरो वाऱ्यान फूल मेडिकल कॉलेजीन हांगसर वयर बाजून पळोवपाक शकता। डेली जे गार्बेज थंय जळप जाता तो धुवरो हांगासर फूल ह्या एरियेन जीएमसी कॉम्प्लेक्सान भितर भरता। इतल्यार सोंपिल्लें ना। हो मॉर्गाच्या फाटले वटेचो भाग, थंय मॉर्गातलो कोयर असोच उगड्यार उडयतात। हांगा आमकां कोयर उडयतना नेमके कॅमेराचेर मेळ्ळे। आता ही मॉर्गा कडली हें म्हाज्या उजव्यान आहा तें मॉर्ग, नवें मॉर्ग जीएमसीचें। थंयच्यान तुमी सकयलो रस्तो पयलो हांगा ती रिटर्निंग हॉला आनी धडे बाकीची जागा धडे सकयल आमी थंयचे दोन स्पॉट दाखयता जो कशी गार्बेज तेंच्यांनी उडयल्या एसीड काडून, आनी थंय ती ओली गार्बेज आशिल्ल्यान ते मेडिकल वेस्ट आशिल्ल्यान खुबशे मूस थंय भोंवतना एक वास थंय मारता सगळ्या एरियेन। ते दोन स्पॉट आमी तुमकां आतां दाखयता। लोकांक बरी सर्व्हिस दिवंक म्हूण रजावा दिवन जीएमसीत एकार एक सर्व्हिस प्रायवेटायज जायत आसा। नितळसाण आनी जीएमसी भितर कोयराचें कलेक्शन पुराय इको क्लीन पळयता। पेशंटांक आनी बरोबरच्यांक जेवण सोडेक्सोचें। जीएमसीतले लॉन्ड्री सर्व्हिसींग वेगळी एजन्सी आसा, मेडिकल वेस्ट हाताळूंक वेगळी एजन्सी, आनी सगळ्यांच्या कोयराचो धुवर परत घुंवोवन दुयेंती मेरेन। कोयर उखलपाचे पंचायत सोडून पणजे सीसीपी कडेन दिला, मात कोयराच्या प्लांटा भितरूच हो असो कोयर उगड्यार जाळप चल्ला। हरशी खबर आसतली जीएमसीचे क्लिनलीनेस एक मोठी जबाबदारीची गजाल, आनी भितरले सॅनिटायझेशन सगळे इको क्लीन कंपनी पळयता, पण बाकीची गार्बेज बी सगळी आहा पळय न्हू। आमकां थंय वयर गेले तेन्ना सोडेक्सो ज्यो भितर सप्लाय करता फूड त्यो प्लेटी खूब राशींनी मारलेल्या बीन दिसल्यो। हांगासर आमी पळोवपाक शकता सगळे प्रकारची गार्बेज हांगासर उगड्यार जळयली गेली वयता, आनी तेजो धुवरो आमी वयरू आसले मॉर्गा कडेन, जो धुवरो डायरेक्ट जीएमसीन हो सगळो धुवर सगळो डायरेक्ट आमकां जीएमसी पर्यंत भितर बिल्डिंगांनी वयता आसतना जी गार्बेज सिस्टमॅटीक पद्दतीन ट्रीट करपाक जाय ती जीएमसीच्या फाटल्यान उगड्यार जळयली गेली वयता। सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर।